संपलेल्या एस्पेरांसा कोस्ता हाच्या ओतम्या खातीर मीस पेटयला जॉन कोस्ता. तेच भाशेन फिलोमेना डायस आनी एल्मेलिना डायस हिच्या ओतम्या खातीर मीस पेटयला मेबलिना डायस तांचे खातीर ह्या मिसान केली भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसून. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर्गदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो सोबपण्यान चालून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. आमचो अपराध, आमचो बोड अपराध. आमचो पयलीं सुदारण सांगपाक सगळ्या दुखांक आनी वखदांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या विनोदी करात सोर्गोदेदार देव आमची खाकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या खाकूत कर, क्रिस्ता खाकूत कर, सुम्या खाकूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर, तुज्या मोगाच्या भुरग्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाचे जिविताची दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. भाग्यवंत पावलोन कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. शुभ वर्तमान परपटणेचें काम म्हटल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परपट करिना जाल्यार म्हजें कोठाक. म्हजे खुशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजी खोशी विणें वो कारबार म्हजे आदीं केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परपडटां, तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावूंय, सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोन जोडून घेवच्याक हांव सगल्यांक सोबत जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक, शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव कोत्तां. एका रांगांत धांवपी सगळेच धांवतात, पूण एकल्याकूच इनाम मेळटा म्हूण तुमी नकळत. म्हणटच इनाम जोडून घेवचे दृश्टीन तुमी धांवात. पेळवान सगल्यांचे त्याग करता. ते पावता तसलो हार जोडूंक तशें करतात, पूण आमी कधीच पावना तसलो हार जोडूंक वावुरता. हांव धांवता तेन्ना इनाम मेलच्या हेतून धांवता. अशें वाऱ्यार मुठी मारिनासतना हांव कुस्ती खेळटां. दुसऱ्यांक परपटणी केल्या उपरांत हांवूच भायर आयलो जायन म्हूण म्हजी कूड धोंडवून हांव तिका दामून दवरतां.
जेजू देवाचे उतर देवाचे आमचो जबाब दोलबराच्या सोरेस्परा कितले सोबीत तुजें बिराड दोलबराच्या सोरेस्परा कितले सोबीत तुजें बिराड सोरेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवडटा उतरेकता म्हजें कालीज आनी सगल्यांक म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासता जबाब दोलबराच्या सोरेस्परा कितले सोबीत तुजें बिराड तुजे वेदीचेर दोलबराच्या सोरेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा पोरिबांक पोरयांक मेलता बिडाड आनी पाकोल्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा म्हणटेर जबाब दोलबराच्या सोरेस्परा कितले सोबीत तुजें बिराड सोरेस्पोद देव आमचो आसरो तो आमची राखण करता कुरपा आनी मोहिमा वांटून दिता गुन्यांवा विने चलतल्यांक सोरेस्पोर आपली देणी दिनासतना रावचो ना जबाब दोलबराच्या सोरेस्पोरा कितले सोबीत तुजें बिराड उद्गार सोरेस्पोरात सोय सोय सोमी म्हणटा स्वता वरवीं आमकां संस्कार नेलिको सोरेस्पोरात सोय सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक एक पाठ सांगली एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता दोगूय कोणान पडचे नात शीस आपल्या गुरू परस वर्तनूय शिकून पूर्ण जालोलो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरलो तुज्या बाबाच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाट्टी तुका दिश्टी पडना आनी तुज्या दोळ्यांतली पाट्टी तुका दिसना जाल्यार तुज्या बाबाक तुज्यान कशें म्हणू येत आरे बाबा तुज्या दोळ्यांतले किसोर म्हाका काडून दी दोंग्याक तुज्या दोळ्यांतली पाट्टी पयली काड आनी मागीर तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतले किसोर काडून तुका निवळ दिश्टी पडटले जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकांडी तुका क्रिस्त एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता हो प्रश्न आमकां आयज जेजू घालता म्हजें कार्य कितें काय बागेवन पावलू आमकां पयल्या वाचपान सांगता की आमचें कार्य देवाचें नांव परगटपाचें प्रवचन करपाचें पूण आमी क्रिस्तांव कशी आमची शिकवण जेजू विशीं केन्ना सुरू जाता आनी केन्ना खबर जाता ती आमकांच खबर आसना एके फावटी जेजूची शिकवण जेन्ना आमी ल्हान भुरगीं आसता तेन्ना आमची आवय बापूय आमकां फिरगोजींनी कॅटेकिजम शिकूंक लायतात तेन्ना सावन आमची ही सुरवात जाता घरांनी जेन्ना आमी तेस रोजार करता तेन्ना ही जेजू विशीं शिकवण आमची सुरू जाता कुमिन्यांव घेतलो क्रिज्म घेतलो ताच्या उपरांत आमचे जेजू विशीं शिकवण आसा ती थंयसरूच उरता थंयसरूच काबार जाता फुडें जेजूक समजूंक जेजू आनी म्हजे भितर संबंद घडोवंक आमी कितें करता काय जेन्ना म्हजे भितर आनी म्हजे जेजू भितर हो संबंद नासतलो तेन्नाच की हांव ताचें उतर ताची बरी खबर हांव दुसऱ्यांक दिवंक प्रयत्न करतलें
आयज आमकां हो प्रश्न घालुया, हांव जशें जेजू आमकां म्हणटा एक कुड्डो जाला काय दुसऱ्या कुड्ड्यान म्हज्या सांगाता वता तसो, ओ हांव समजिकायचो मनीस जाला. जायते फावटी आमी जेजूक समजूंक प्रयत्न करूंक ना. जेजूचें उतर वाचून तो कितें आमकां सांगता तें समजूंक आमी प्रयत्न करूंक ना. भलतेंच की आमी आमचेंच मनांत कितें गुंतता तेंच धरून आमी समजल्या की आमी सगळीं जाणा. हांव सगळीं जाणा आनी म्हज्या तोंडार जायतीं उतरां आयल्यात जातलीं. पूण जेन्ना आमी शांत रावून जेजू आमकां कितें सांगता तें आयकता, जेजू आमच्या मनांत आमच्या काळजांत कितें समजिकाय घालता तें समजूंक तयार जाता, समजूंक आयती जाता, तेन्ना घोडेक आमकां जेजू जाणवायेन करतलो. आनी हीच जाणवाय जाणो जावंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक ताचोच बाबार, ताचोच आदार मागूया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रुस्थाना आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. शासनाच्या शासनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रुस्थाना आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवेलीन दिलान मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. शासनाच्या शासनाक देवाक सोय. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापा मागता तसलें जावं म्हूण मागात. यानी तुमच्या आत्मीय बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेत आमच्या न्यायी विधवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुठांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्वी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक नाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काली आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच गिमान सोय सोय. सर्वेस्पराचेर आमी येता ताका सोय. उंच गिमान सोय सोय. बापा, परस पवित्र, तुम सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी भोगत. आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी
ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उडयलो. हो तुमी समेस यात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान देन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी उडयली. तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची भास, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासो आनी समेस मनशा पासो तें वारोतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्थाचो पयलो बूट उरगोटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समोरता, तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगोडटा, तुज्या येण्याक आमी ओतलेता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्गुंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा के पृथ्वीचेर विस्कळलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमचो बागेवन बाबा, फिलीप नेरी फेर्रांव आमचो गोमरी बाबा, सगल्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पड. पुनर्जिवनपणाचो परवासो करून मेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट. तांकां तुजी इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तान तुजे खोस सोयीत मुखामोड पळोवन पावो. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. पारमानी देवाचे माये सांगातीन बागेवन दवरून दिता, बागेवन सुजे आनी सोर तालिका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां वांटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावून तांकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वदिलदार देवा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सुरंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां कोस आनी आमकां कांय पडूंक नाका. सर्वेस्परा स्वर्ग वायटांतली आमकां निवड. दया करून ह्या जिवितान सोबस्कान आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखा आनी आमच्या सुरंडाराचे जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशेन ओतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. कित्याक राजवंशी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे
संवसाराचे पाप काढलेली आमची कातूर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काढलेली आमची कातूर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काढलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपोयल्यान ती सुभागी. जशे मेरू भोंवतेजोरीक ताणयता तसो देवा आत्मो म्हजो तुका घालयता. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणयला म्हजो आत्मो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे ओमोडीक मास रगत घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फळ काडू आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावू. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा.